अशा तरेचे हे कित्याक हे आज पर्यंत इम्प्लिमेंटेशन जायना. हे जो 75% रिजर्वेशन आसा हे आज पर्यंत इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें ना. सो एक ऑर्डिनन्स काढून तरी हो तुम्ही हे लागू करचे जेणे करून 75% गोंयकारांक आमकां हांगा ह्या इंडस्ट्रीजान रिजर्वेशन मेळटा. एक तरी आझाद अनएम्प्लॉयमेंट फ्रीडम फायटर भुरगे उपोशणाक बसतात तेजेर कितें म्हणल्यार पळय आसा तांकां अकोमोडेट करप. एक रेशियो तरी ठरया जेणे करून नवे जर ते घेता आसत त्या रेशियोन तांकां तितके आमी जे सोसायटी कॉन्ट्रॅक्टर अंडर आसा तांकां घेतले. पूण ह्या सरकाराचे त्या भायर पळयत जाल्यार गोंयाचे मुख्य सगळ्यां फ्रीडम फायटर जे आंदोलन करताले झगडटाले आज ते जाणटे जाला आनी तांकां डायबिटीज आनी ते उपोशणाक बसला तेजेर कळचे म्हळ्यार हे हो सरकाराचो फेल्युअर. सरकार खंय तरी फेल गेलो म्हणून आज त्या लोकांक आज रस्त्यार बसपाची आज पाळी आयली. कित्याक सरकार जर सारको चलतालो आनी सरकारान जर सगळें सारकें करून नोकऱ्यो जर मेळटाल्यो लोकांक फ्रीडम फायटरांक आज रस्त्यार येवपाची आज पाळी येवची नाशिल्ली. म्हळ्यार हेज्या अर्थान सरकाराचें खंय तरी चुकलां. सरकार फेल ठरला तांकां नोकऱ्यो दिवपाक तेंच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाक म्हणून आज ते लोक तुमकां रस्त्यार दिश्टी पडटा. आनी हे ह्याच बाबतींत न्ही सरकार सगळ्या थरांचेर आज फेल गेल्लो आसा म्हणून सगळ्या स्तरांचेर आज लोक डिफरंट इश्यूज घेवन आज रस्त्यार आयिल्ले आसा. म्हळ्यार ही हांव म्हणटा की सरकाराक ही एक अधोगती लागल्या. सरकार हो भरभराटीच्या वाटेन ना, सरकार हो अधोगतीच्या वाटेन आसा. म्हणजे सगळें काबार करपाक लागला. थँक्यू. नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हाजे बरोबर आसा आमचो गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसचो जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अर्चित नाईक. सो तुमचो सांत फांद्रेचो युवा प्रेसिडेंट साई शारोसकर. सो आयचो विशय आसा तो म्हणल्यार गोंय प्रदेश युवा काँग्रेस समितीन एक डिमांड केला. तो म्हणल्यार ज्यो प्रायवेट इंडस्ट्रीज आहा गोंयांत थंय 75% रिजर्वेशन फॉर गोवन यूथ्स, लोकल यूथ्स इन प्रायवेट इंडस्ट्रीज हो आमचो डिमांड आसा. त्या संदर्भान आमी सरकाराक पत्रूय बरयल्लें आसा आनी तेजे मार्फत आमी ही आमची मागणी दवरल्या आनी सांगल्या की विधानसभेन ह्या संदर्भान एक बील घेवन येवचें जेणे करून जे आमचे लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ आसा, जे आमचे भुमिपुत्र आसा, हांकां गोंयांत ज्यो प्रायवेट इंडस्ट्रीज आसात हांकां थंय नोकऱ्यो मेळच्यो.
आज आमी पळयता की गोंयान अनएम्प्लॉयमेंटाचो जो येदो व्हडलो विशय आसा, ज्या बाबतीन सरकारान कंप्लिटली ह्या विशयाचेर दुर्लक्ष केल्लें आसा. सरकार ह्या विशयाचेर गंभीर ना, मात्तूय सिरियस ना. फक्त आमकां एकूच सरकारा कडल्यान पळोवपाक मेळटा तें म्हणल्यार आश्वासनां. आनी आश्वासनां नेमकी जेन्ना इलेक्शन्स तोंडार येता तेन्ना ही आमकां आश्वासन पळोवपाक मेळटा आनी आयकुपाक मेळटा. म्हाका याद जाता 2012 जेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री जाल्लो आनी महादेव नायक तेन्ना इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आशिल्लो, तेन्ना तेणें गोंयकारा खातीर 50,000 नोकऱ्यो घेवन येवपाचें आमी दाखयल्लें. ते 50,000 नोकऱ्यो आज पर्यंत खंयचे गोंयकाराक मेळ्ळे, कितें मेळ्ळें हाचो कांयच हिशोब ना. वयल्यान जाल्यार 2017 जेन्ना परत इलेक्शन जाल्लें, 2016 ह्याच आमचे स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरान 10,000 नोकऱ्यो दिवपाचें परत आश्वासन दिल्लें. 2016 इलेक्शन जाल्लें आनी तें गोवा शिपयार्डा मार्फत तें दितलो अशें तेणें तेन्ना आश्वासन दिल्लें. तेजें अजून कांयच खंय जाल्लें ना. कोणाकूच ह्यो 10,000 गेल्यो, कोणाक गेल्यो, कोणाक ताजो कांयच हिशोब ना. तेजे उपरांत आतां तुमी आयकता आसतले की जेन्ना जिल्ला पंचायत इलेक्शना कडल्यान जें आतां एक परत सद्या बोवाळ चल्ला तें म्हणल्यार 10,000 नोकऱ्यांचें परत प्रमोद सावंत सरकार एक आमच्या गोंयकारांक, गोंयच्या तरणाट्यांक एक फटोवपाचें एक आश्वासन, तें म्हणल्यार 10,000 नोकऱ्यो दितले. आज पर्यंत ह्या सरकारान कितक्यो तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिल्यो हेजो हेंचे कडेन कांयच डेटा ना, खास करून प्रायव्हेट इंडस्ट्रीजान. वयल्यान जाल्यार आतां परत हे फट आश्वासनां दिवन लोकांक आतां फटोवपाचो प्रयत्न चल्ला, खास करून युवकांक. कित्याक आतां परत 2021 असेंब्लीचें इलेक्शन जावपाचें आसा आनी ह्या इलेक्शनाक लागून आमी पळयता की आतां गेल्या फाटल्या कांय दिसान हे म्युन्सिपाल्टींनी भोंवपाक लागल्या. म्युन्सिपाल्टी एरियेन स्वामी विवेकानंद संमेलनां करता. एक म्हापसा जालें, एक कुंकळे जालें, एक केप्यां जालें. जे युवकांक युवा संमेलन म्हणून करता आनी युवकांक ही फट आश्वासनां आनी फट मारून तांकां सांगता की तुमकां 10,000 नोकऱ्यो मेळटल्यो. सो म्हाजो प्रश्न आसा की स्वामी विवेकानंदान केन्नाच फट मारली ना आनी प्रसार केलो. पूण आज ज्या वेळार भाजप सरकार लोकां कडेन वता, खास करून युवकां कडेन, तेन्ना थंय स्वामी विवेकानंदाच्या नांवान खरें तरणाट्यांक शक्ती दिवपाक जाय आशिल्ली, तांकां बळकट करपाक जाय आशिल्लें. हे स्वामी विवेकानंदाचो नांवाचो वापर करून हे आज भाजप फट मारून भाजप आज बळकट करपाचो प्रयत्न जाता. सो सरकारान सगळ्यांत पयलीं ह्या नोकऱ्यांचो हिशोब दिवचो की आज पर्यंत की ह्यो ज्यो 2012तल्यान आज 2020
हेजो फायदो कितें जाता? आज पर्यंत काय सरकारान ह्या दृष्टिकोनांतल्यान पावलां मारलेली कांयच खंयच दिश्टी पडना. आणि फक्त वयल्यान जाल्यार आमिशा दाखयता आणि इलेक्शनाक लोक बळी पडटा. आतां मोपा एअरपोर्ट येवपाचो आसा. मोपा एअरपोर्टान आतां पीपीपी मॉडेलाचेर तो एअरपोर्ट थंय करता, जाल्यार थंय बाबा सरकारान कंडिशन घालपाक जाय आशिल्लें की बाबा थंय हो जेन्ना मोपा एअरपोर्ट थंय येता, स्थानिकांक थंय नोकऱ्यो आसपाक जाय आशिल्ल्यो, नोकऱ्यांक थंय प्राधान्य मेळपाक जाय आशिल्लें. पूण थंय पसून आज आमी काय म्हणटा, थंय मोपा संघर्ष समिती थंय झगडटा. त्यांचोय तो डिमांड आसा की थंय गोंयकारांक थंय लोकलांक नोकऱ्यो मेळच्यो. पूण सरकारान कितें तरी पावलां उचलपाक जाय आशिल्लीं. कित्याक जे लोकांक, ज्या भुरग्यांक, जे एज्युकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जे आसा गोंयांत, जेंकां गव्हर्मेंट सेक्टरान नोकरी मेळपाची शकना, ते एटलिस्ट तांकां प्रायव्हेट सेक्टरान तरी आज ते गोंयांत रावन काम करपाक शकतले आशिल्ले. कित्याक आज आमी पळयता की बरें आज लाखांनी रुपया खर्च करून खंयचो आवय बापूय जेन्ना आपल्या भुरग्याक शिकयता, तेन्ना आज परिस्थिती अशी आसा, एक बरो इंजिनियर पसून जर जायत ताका 10,000 आनी 15,000 रुपयान आज नोकरेक काम करचो पडटा. ही आज वस्तुस्थिती आसा. आणि एक तर आणि ही गोंयांत ही परिस्थिती म्हणल्यार इंडस्ट्रीज पसून आज अक्षरशः आज एक्सप्लॉयट करता. शिकलेले भुरगे आसा, हे नोकऱ्यो ना म्हणून आज हेजो फायदो घेवन आज 10 आनी 15,000 रुपया नोकरी लावन त्या एक्सप्लॉयटेशन जाता. हेजेर सरकाराचो आज कांयच कंट्रोल ना. आणि हेका कंठाळून आज आमचे गोंयकार भुरग्याक घरदार बायल भुरग्यांक सोडून आज परदेशांत वचचें पडटा, इतर परराज्यांत वचचें पडटा. तर हेजे खातीर सरकारान खरें म्हणल्यार गोंयांत ह्यो बऱ्यो इंडस्ट्री हाडपाक जाय आशिल्ल्यो, पूण गोंयांत ह्या गव्हर्मेंटान कांयच इंडस्ट्रीज हाडलेल्यो ना. आमकां दिश्टी पडना नवीन तरी इंडस्ट्री हाडलेल्यो. आणि ज्यो इंडस्ट्री जे IPB मार्फत जे प्रोजेक्ट सँक्शन केल्या, तेतून तरी खंय तरी, कित्याक जर हे प्रोजेक्ट जर गोंयांत येता येदे व्हडले आणि हेतून जर भुमिपुत्रांक समज जर कांयच जर हेजो फायदो जायना, लोकल्सांक समज जर हेजो कांय फायदो जायना, जाल्यार हे प्रोजेक्ट आमकां जाय कित्याक? कित्याक सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर, लायट, उदक सगळे तुमी सरकारी तिजोरेंतल्यान वापरून तुमी प्रोजेक्ट तुमी करता. जाल्यार जर आमकां जर गोंयकारांक जर हेजो फायदो जायना, जाल्यार ह्या प्रोजेक्टांचो आमचे खातीर कांय उपयोग ना. म्हाका याद जाता 2019 रेजिनाल्डान ह्या संदर्भान एक प्रायव्हेट रेझोल्युशन मूव केल्लें की त्याचो डिमांड होत आशिल्लो की 75% रिजर्वेशन हाडचें. आणि ह्या तुमी पळयता आसतले की आंध्र प्रदेश आणि हरियाणा गव्हर्मेंटान पसून ह्या संदर्भात ही अशी बिलां पास केल्ली आसा, जेणे 75% रिजर्वेशन लोकलांक थंय दिवना, इंडस्ट्रीजांक, प्रायव्हेट इंडस्ट्रीजांक. सो आमचो डिमांड आसा की ह्या सरकारान ह्या बाबतींत बिल घेवन येवचें, जेणे करून ज्यो गोंयांत प्रायव्हेट इंडस्ट्रीज आसा आणि जो आज मोठ्या प्रमाणात जो अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आसा, हो जर टॅकल करतले